पोरणे फकत चर्चे खातीरूच न्ही जाल्यार देवळां खातीरूय जातले फामाद. फुडली पिळगी सनातनी जावपाक जाय, मुख्यमंत्र्याचे सनसनाटी विधान. एसटींक राजकीय आरक्षणाविशीं केंद्रा कडेन उलोवन 2 दिसां भितर काडचो ऑर्डिनन्स, ना जाल्यार खर आंदोलन. एसटी फुडाऱ्यांचे सरकाराक अल्टिमेटम. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या विधानाक ज्वेलर्स असोसिएशन आनी पेट्रोल पंप ओनर असोसिएशनाचो येवकार. देशहिता खातीर मातशें पाशियेंस खंय गरजेचें. दोनापावला बंगलो फोडपी 5 दरोडेखोरांक 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी. मेर्शे JMFC कोर्टाचो आदेश. 3 दिसांची पुलीस कस्टडी आजून उरल्या. बेतलात 50 नॉटिकल मिल्साचेर बुडली कारवारची नुस्तेमारी बोट. मुदगा बंदरावेल्या नुस्तेमारांची धाव मारून 22 नुस्तेकारांक वाटायले. धारबांदोडा ओकांब न्हंयत बुडिल्ल्या IIT विद्यार्थ्याची कूड सापडली. पिकनिकेक गेल्ले कडेन अपघात. उदकाचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान बुडलो म्हूण दुबाव. देश चलवो मोदीच्या हातीभायर म्हणटा राहुल गांधी. भांगार विकत घेवं नाकात, फॉरेनात वचूं नाकात हे अपयशाचे खंय पुरावे. नाशिक TCS प्रकरण. बायलांचे लैंगिक शोषण आणि मानसीक सतवणूक. राष्ट्रीय बायला आयोगाचो मुख्यमंत्र्याक धक्कोदायक अहवाल. बांगलादेश शिमेर फेन्सिंगा खातीर BSFक मेळटली जमीन. बंगालांतल्या भाजप सरकाराचो निर्णय. नवे फौजीदारी कायदे जातले लागू. आयुष्यमान येवजणेचे काम सुरू. अमेरिकेचो राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प 13 मेक चीन दौऱ्याचेर. जिनपिंगा वांगडा इराण, वेपार आनी तैवान मुद्द्याचेर करतले चर्चा.